काँग्रेस तसेच समाज वावुरपी आयरिश रॉड्रिगिसान एनआरआय आयुक्त दोतोर विल्फ्रेड मिस्किताक त्या पदावयल्यान देंवोवपाची मागणी केल्या। जीसीएच्या क्रिकेट टिकेट स्कॅमात तो घुसपला अशें न्यायाधीश पेंडसेच्या अहवालांत स्पष्ट म्हळां। पर्रीकारान पेंडसे कमिशनाचो अहवाल मान्य केला जाल्यार मिस्किताचेर कारवाय जावपाकच जाय अशें आयरिश म्हणटा। Now, since it is public that Justice Pense in his report had clearly indicted Dr. Wilfred Miskita, and since the Goa government has already now accepted that report, it is incumbent upon the Chief Minister to immediately take action against Dr. Wilfred Miskita. Justice Pense has exposed the manner in which Dr. Wilfred Miskita was a co-traveler along with Dayanand Narvekar in the cricket ticket gate scam. In fact, the 82-page report very clearly states how Dr. Miskita misused his official position as then sports minister and the vice president of the Sports Authority of Goa to financially benefit the Goa Cricket Association then headed by Dayanand Narvekar. Chief Minister Manohar Parrikar does not take any action against Dr. Miskita. It would be very clear that the decision of the cabinet on March 23rd this year to accept the report of the Pense Commission was a mere eyewash and to facilitate the exit of Dayanand Narvekar from the Goa Cricket Association. गव्हर्नमेंट पेंडसे आयोगाचो रिपोर्ट मनोहर पर्रीकर घेवन जेन्ना जीसीए ताब्यान घेवपाचो प्रयत्न करता, सरकाराचे पुलीस आनी पुलीस मशिनरी ज्या टायमार वापरली दयानंद नार्वेकाराक काडून उडोवपाक, त्या प्रमाणे आयज विल्फ्रेड मिस्किताक खंय तरी काडून उडोवपाची आवश्यकता आसा मुख्यमंत्र्यान, अशी स्पश्ट आमी मागणी करता। आनी विल्फ्रेड मिस्किताकूय सांगूंक सोदता हांगासर तेणी तामणकार आनी आमोणकार फाल्यां आरोप करीसर रावचे न्हू, आनीक जाहीर मागणी करून आनी आंदोलनां करून आनी पुलीस कंप्लेंटीचेर करीसर तामणकार आमोणकार रावचे न्हू, तेणी स्वताहून जावन तेणी आयज वयचो। आपल्या घरकान्नीचो खून केलो म्हूण आरोपावयल्यान रवी राठोडाक म्हापशें पुलिसांनी अटक केल्या। पुलिसांनी चौदापूर गुलबर्ग कर्नाटकांत वचून ताका गोंयांत हाडला। 25 जुलया दिसा ताणें आपल्या बायलेचो सुरो मारून खून केलो म्हूण ताचेर आरोप आसा। पर्रा सालिसवाड्यार ही घडणूक घडिल्ली, तेन्ना सावन तो फरारी आशिल्लो। पुलिसांनी ताका 10 दिसांच्या रिमांडार घेतला। On 26th of July, we had registered a case of murder. सर एक बायल एक गीता राठोड स्टॅब करून मारलेली आणि मारपी तेजो हजबंड रवी राठोड मारून तो एस्कोन जालो। रवी राठोड वॉज फ्रॉम बिजापूर, आपल्या गांवांत गेलो आनी ताका सोदपाक आमकां भरपूर त्रास लागले। 2-3 टिमी धाडच्यो पडल्यो। 3 पार्ट आमकां टिम्स हेडेड बाय वन्स बाय PI एंड ट्वायस बाय PSI धाडून तेजें लोकेशन ट्रेस करून ताका फायनली आमी आयज सकाळीं 5 लोकेट केलो एट इड्डी इन बिजापूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका आनी थिंगासून ताका हाडलो। ही हॅज एडमिटेड ऑफ द क्रायम आनी फुडल्यो फॉर्मेलिटीज आतां चालू आहा। सरकाराच्या जिल्लो पावंड्यावयल्या हॉस्पिटलांनी होमिओपॅथी उपचार घेवपी दुयेंती खातीर 15 ते 20 खाटी राखून दवरपाची गरज गोंयच्या होमिओपॅथी केंद्रीय समितीची वेंचणूक लडोवपी डॉक्टर डॉमनीक डायसान उक्तायल्या। समितीचेर वेंचून आयल्यार हे मागणे सयत हेर मागण्यो सरकाराची मजत घेवन जाग्यार घालतलो अशें ताणें म्हळां। Improving the standards of homeopathic education in Goa. Once the standard improves, doctors will improve. Doctors improve, healthcare improves. Secondly, those who are passing out, government help. Because if the government supports, then it will be much better. There are schemes coming from the central government at the Department of Health coming to Goa, but that implementation is not taking place. Crores of money not being utilized, it's going back. Why? Because nobody is following it up. So my plan is to conduct, or to rather suggest to the government to conduct elections of the Goa board. There is a central board, there is a Goa board. Those Goa board elections have not taken place for the last 8 years. Members are just getting extensions. They have a term of 2 years. 4 extensions they have done. And since there are no elections, no accountability. Now there is a provision from the central government to have beds in the district hospitals. We have 2 district hospitals in Goa.
there is a facility but not being implemented. I plan to take it up with the government to allot at least 15 to 20 beds for homeopaths so that we can admit patients either in GMC or SPCO, or we are ready to provide doctors to go to rural areas. Doctors are not interns, doctors. Government has to help us with government support, and if I am elected, I'll definitely follow that up with the government. वास्कोतली 2 दुकानां फोडली म्हूण आरोप आशिल्ल्या एकल्याक वास्को पुलिसांनी मंगळारा अटक केली. 3 जूनाक वास्कोतल्या एका गिफ्ट शॉपांत आनी बार्जेच्या कचेरेंत चोरयेचो ताचेर आरोप आसा. मूळ तामिळनाडूच्या 46 वर्साच्या रमेश नायराक वास्को पुलिसांनी अटक केल्या. दुकानांची शटरां बागोवन तो दुकानांनी चोरयो करतालो. ताणें आपलो गुन्यांव पुलिसां मुखार मान्य केला. वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.